एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो टाइम झाला असा 7:30. आता ब्लॉग करता. आई किती करपाक गेल्ली. आईच म्हाका सांगूच ना कितें करता म्हणून. पळय जाल्यार कितें तिमोंग ती भिजत दवरला, कितें ते तांदूळ बिंदूळ भिजत दवरला. हांवें म्हणलें कितें करता खंय. तो म्हटलें चल कॅमेरा घेतला आनी शूट करया. यूट्यूब चॅनल चल एका फाल्यां हिंदी टेस्टा. सो आई कितें करपाक गेल्ली. हांवें म्हटलें समतें शूटूय करया म्हटलें, तुमकां दाखोवया म्हटलें आईची रेसिपी हें. हय सो सगळें रेडी केला आईन. तुमकां सांगता कितें घेतलें तें. ओके सो सांगता शिव ऋत्वीक स्टडीज करता. शिव आनी शिव न्हिदलेलो उठलो. आतां शिव ताका घेवन मातसो भोंवता. तो पळय घेवन भोंवता का. ओके सो तुमकां दाखयता कितें करता तें. चला सो हांगासर न्ही हें ओतोळ न्ही आईन भिजत दवरलेलें हां. सो तुमकां सांगता कितें घेतलें तें. सो आईन न्ही हांगासर घेतला हें पळय रेशन तांदूळ घेतला. ओके रेशन तांदूळ घेतला आनी हांगासर घेतला तूर दाल. तो हें न्ही आईन बरें हेका वॉश करून न्ही एक 2 to 3 hours न्ही हें सूक करपाक दवरला. आतां हांगा तांदूळ कितले घेतला हें तुमकां सांगता. सो हांगासर न्ही तांदूळ घेतला हो मेजरमेंट 2 cup आनी हाफ कप घेतला तूर दाल. इफ तुमी 1 cup घालून करता, इफ तुमी आतां फर्स्ट टायम पळयता रेसिपी हें ओके तुमकां हें थोडेशें करून पळोवंक जाय जाल्यार 1 cup तांदूळ घेयात आनी 1/4 cup तुमी हें घेयात तूर दाल. ओके सो हें आसा 2 cup तांदूळ आनी हाफ कप तूर दाळ आनी हें आतां बरें सोक जाल्लें आसा हे पळयात. ओके बरें सोक जाला. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. आनी हें रेसिपी करपाक आमकां लागतलें हें मेथी आमचें मेन इन्ग्रेडियंट. ओके मेथी हांगासर पळयात. हे कितले बंडल घे कितले एक बंडल मेथी बरें क्लीन केला. आतां आमकां न्ही हें कट करूंक जाय. फायन अशें कट करप ना, रफली एक आमी चॉप करून घेवया. आईची रेसिपी कितें म्हणटा हेका या पळय हाय माट बरी रेसिपी खबर आसा ताका. करपाक गेला म्हाका सांगूच ना शूट करता म्हणून. बरी आहा लिपयता पळय आपली रेसिपी हांव दाखयना. कितें तें मेथीचे थालीपीठ मेथीचे थालीपीठ बरें लागता. दीस केल्लें हांवें फाटी मागीर करूंकूच ना. सो सदांच भाजी कर पराठा करता खावंक वार येता. सो हें बेस्ट करून तुमी बॅटर न्ही फ्रिजीन दवरात. केन्ना इल्लें थापपाचें आनी खावपाचें न्ही गे बेस्ट लागता. सो हें थालीपीठ मातशें डिफरंट आसा कळ्ळें न्ही. सो तुमकां दाखयला हांवें तांदूळ सगळें जाल्लें आसा सोक करून आनी भाजी आतां हांव कट करता. ओके सो पयलीं मगे हय सो आमकां आतां एक मसाला रेडी करून घेवंक जाय. सो तुमकां दाखयता मसालो कितें लागतलें तें. सो पयलीं आमी न्ही हे सुके मिरसांगो आहा पळय जस्ट थोडेशें तेल घालून न्ही फ्राय करून घेवया. चड फ्राय करप ना, अशें ब्लॅक करनाकात, मातशें ताका तेलान न्ही परतून घेवया. ओके सो हांगासर न्ही एक 5-6 घेतला बेडगी मिरची. पुरो नाका सारकें आहा तें तीक ना गे घाल तूं. सो 5-6 मिरची न्ही सुकी मिरची मोडून घेतला. जस्ट थोडेशें तेल घालपाचें, चड न्ही, जस्ट थोडेशें पळय इतलें चमचेन पळय तुवें तेल जाता ना मागीर पळय इल्लेशें आं इल्लेशें दाखयता तुमकां. चड घेवप ना, जस्ट इल्लेशें ताका तेलान न्ही परतून घेवपाचें गे. ओके आनी चड ताका अशें ब्लॅक करनाकात करपयनाकात. ओके मातशें ताका न्ही एक लो फ्लेमीन न्ही फ्राय करून घेयात. सो हांगासर पळयात बरें एका धुंवर सुटलेलें आहा आनी पुरो इतलेंच गॅस बंद कर इतलेंच. ओके मातशें ताका फ्राय करून घेवपाचें. सो हें जाल्लें आसा अशें थंड जावं न्ही. सो हांगासर पळयात सोय घेतला अर्दो नाल्ल वोळ आसा हें आनी पळय आमटान आनी आमकां लागतलें हांगासर हिंग लागतलें. सो हांगासर न्ही 1/4 टीस्पूनशें मातशें कमी न्ही आमी हिंग घेतलें दाखयता तुमकां. सो आतां घालता हेच्या वयर हळदीचो पिठो राव हिंग घाल आनी मिरसांग हिंग चमचो येता राव ओके. सो हिंग घालता पुरो ओके इतलें 1/4 टीस्पून घाल. ओके मागीर घालून आतां हें सगळें आमकां वांटून घेवंक जाय आनी फायन पेस्ट करूंक जाय. म्हणजे चड फायन करनाकात, मातशें कोसली आसूं न्ही. सो पयलीं हें मिक्सरान घालून आमी वांटून घेवया. सो हांगासर पळयात मिक्सी जारान ट्रान्सफर केला. जस्ट थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करनाकात आं याद दरात. मातशें कोसली वांटून घेयात. सो हें पयलीं हें वांटून घेता. इफ लागलें जाल्यार मदीं इल्लें उदक घालात. घाल. सो आतां न्ही हें उदक आमकां काडून घेवंक जाय आनी दाखयता तुमकां. हें पळय अशें आमकां न्ही फायन पेस्ट करप ना, कोसलें अशें वांटून घेवंक जाय. आतां हें सगळें घालया हितून.
सो उदक बरें ताका वॉश करून घे आतां वॉश करून न्ही बरें धुला हांवें सो तांदूळ न्ही आमकां तितून ट्रान्सफर करून घेवंक जाय आनी वाट्टा आसतना आतां फायन पेस्ट करनाकात कोसली वांटून घेयात उदक बीन चड घालनाकात इफ लागलें जाल्यार थोडेशेंच उदक घालात ओके तर हें आतां वांटून घेवया हांव वदळच्यान खबर आशिल्लो आतां हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून मॅचीचो आवाज व्हडलो 100 फावटी सांगला हांवें आवाज स्लो कर आवाज स्लो कर आवाज स्लो कर पळय तो 6 मारल्यार तूं कितें नाचता हो पळयलो हांगा उठोन यो गे आई मास्टर शेफ यो मास्टर शेफ सांग अशें पळयात अशें आमकां वांटून घेवंक जाय तुमकां दिसता आसतलें हांगा दाळ बीन दिसता ओके फायन पेस्ट करून घेनाकात हांगासर आमी एक कांदो कट करून घेतला आनी भाजी न्ही अशें ना कंपल्सरी की बारीक करूंक जाय अशें ना रफली चॉप करून घेयात घे सो कांदे हाडटा घे सो मीठ लागतलें आमकां सो मीठ घे ओके सो पयलीं कांदे घालता आनी ते सगळे भाजयेनी घालपाचे घाल हे घालून सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें हे भाजी सुरू आनी कितें ऑप्शन आहा भाजी मास्टर शेफ सुनंदा सांग हे भाजी सपोज कोणाक खावपा नाका जाल्यार आनी कसली भाजी घालपाचें शेपू घाल खंय आं आनी कितें घालपाचें वाल मलाबार स्पिनीच हेज्या वांगडा न्ही मलाबार स्पिनीच घालात आनी तिसऱ्यो घालात बरें लागतलें न्ही गे आं हय ओके कोणा मेथी बिथी आवडना न्ही ताका लागून ओके मीठ घालता एज पर द टेस्ट मीठ घातला ओके आनी मागीर थोडेशें घालात मिक्स करून न्ही टेस्ट करून पळयात मीठ बी कमी जाल्यार मीठ घालात ओके ताका न्ही आतां बरें अशें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय काय आनी उदक बी घालनाकात आं हय ताका मिक्स करून घेयात आनी आई म्हणटा जेन्ना आमी तांदूळ वाडटाले पळय उदक बी घालप ना इल्लेशें उदक घालून वांटून घेवपाचें कित्याक आमकां हें सुक्का म्हणजे ड्राय करूंक जाय जाल्यार कितें जातलें बरें आमचें हें थालीपीठ जावचें ना रुळें जातलें पोळें जातलें पातळ अशें आमकां ड्राय जावंक जाय अशें बरें तें कालून घेयात सो आई म्हणटा टेस्ट करून पळय म्हणटा परफेक्ट मीठ घालनाका सारकें तूं पळयता टेस्ट करून म्हाका मातशें मीठ कमी दिसता पळय बरें जालां ना भायर दवर की मातशें कालून मिक्स करून न्ही मातशें सायडीन दवरपाचें एक 15 मिनटां मागीर आमी थालीपीठ करपाचें ओके हें जस्ट आतां दवरता एका सायडीन एक 15 मिनटां मागीर आमी थालीपीठ करया 15 मिनटां दवरलें आमी सो आतां करया आमी थालीपीठ आनी तुमी जाय जाल्यार बटर पेपर घेवं शकता आनी थापोवन न्ही तुमी पॅनाक घालात नाजाल्यार डायरेक्टली पॅनाचेर करपाचें ते पॅनाक करतना न्ही पयलीं ऑयल बीन कांय घालनाका डायरेक्टली तुमी ते बॅटर घेयात सायज तुमकां कितले व्हडले सायज जाय धाकटे सायज जाय त्या प्रमाणे तुमी थापपाचें ओके सो तुमकां दोनीच करून दाखयता बटर पेपरान करून दाखयता आनी पॅनान डायरेक्टली पॅनान घालता आनी हातीन ताका थापपाचें उदक लावपाचें मागीर हातीर इफ ते हातीर चिकट्टा जाल्यार हातीन मातशें उदक लावपाचें आनी थापपाचें ओके कायल दवरला बरें तापोवनी हें पळयात बरें तापलेलें आसा तुमकां कितले सायजीन जाय त्या प्रमाणे घेवपाचें आनी थापपाचें सो अशें आमकां बरें थापोवन घेवपाचें चड थीक करनाकात मातशें पातळूच करात कित्याक खावंक बरें लागतलें चड तुमी थीक केलें न्ही खावंक तितलें बरें लागचें ना इफ अशें हातीर बी लागता जाल्यार न्ही उदीक हातीन लावन घेया न्ही तशें बी केलें येता हांगा मातशें दाट पातळ कर ओके अशें थापोवन घेवपाचें परफेक्ट तुमकां जाय जाल्यार अशें मदीं बुराक काडा हय बुराक काडा मदीं आनी आतां गरम जाला तेल घालता तेल घालाय इफ हातीन करना जाल्यार फॉक आहा पळय फॉकान अशें मातशें अशें करपाचें कळ्ळें न्ही तेल घालता तेल घाल अशें धांपोवन न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय धांपोवन घेता धांपोवन एका मातशें कूक करून घेवया काड ओके आतां बरें टर्न करून घेवया येस बरें ताका अशें प्रेस करा
सो बरें अशें प्रेस कर आनी बरो वास येतला आणि दुसऱ्या सायडान ताका बरें फ्राय करून घ्या जाल्यार थोडेंशें तेल घालात जाल्यार तुमी बटर घी तितून घालूं शकता ओके दोन्ही सायडी एका बरें फ्राय करून घेता सो हें पळयात जाल्लें आसा आतां गरम गरम आहा न्ही पयलीं शिवराक गरम गरम दिवया तुम्ही जाय जाल्यार शेजवान सॉस बीन कितें जाल्यार लावन खावं शकता हें पळयात टेम्पटींग जाला गे आनी सामकें हेल्दी आयकता गे तूं मॅच पळयता खा आनी सगळ्यांक रिव्यू दी कशें आहा तें की लायट बी सगळें बंद करून कितें मॅच पळयता लायट लायता राव कितें कितें विचारप ना दिलेलें खावपाचें थालीपीठ मेथी थालीपीठ खावचें पयलीं बरें आहा खंय कितें शेजवान सॉस बी कितें जाय बरें आहा सॉस खंयची जाय शेजवान टोमॅटो केचप शिव आतां हें जाय खंय घे घे म्हाका हयच खावपा आवडटा म्हाका इतली भायर येयलें तूं आनी केचप सारको तांबडो तांबडो आहा बरें आहा बेस्ट आहा आमची युट्यूब फॅमिली हें करप का ना हेल्दी वयल्यान ब्रेकफास्टा बरें आनी हेल्दी खावंक जाय फक्त चिकन बिर्याणी खावप ना तुका हांवें कळ्ळें म्हटलं तूं खाता म्हण चिकन बिर्याणी कळ्ळें तें तुकाच म्हटलां म्हणून हांवें तो खा सो इफ तुमकां तव्यार डायरेक्टली कापा नाका जाल्यार अशें बटर पेपरांनी हितून अशें बरें जाता न्ही गे बरें पातळ करूंक जाय आं खावपाक बरें जाता उदक केल्लें पळय मातशें दाट जाल्लें अशें पातळ करूंक जाय ओके घाल कायली घाल येस परफेक्ट येस पळयात अशें बरें न्ही गे बरें पातळ जाता तेल चल तूं हांव हें करता जाल्यार मदीं अशें हें करात ओका आनी तेल तेल मातशें सकयल बी वयतलें ताका लागून सो हांव तुमकां प्रिफर करता बटर पेपर घालून करात बरें पातळ जाता शिव आयलो परत एक आनी रावंड खंय तुमी म्हणटली हितून कितें आसा आयज केला आमगेर वेल्लेचें हुमण हें पळयात बरें टेस्टी जाल्लें आं वेल्लीचें हुमण आयज हांवें केलां आईक आयज रेस्ट दिला हांवें जे थोडेशें आसले वेल्ली फ्रिजीन यो शिनात स्वता आवडले खंय जालें यो ताका आवडले खंय आनी खाता हांव पालो आनी वयले हेल्दी सामकें तुमकां जाय जाल्यार तेल थोडेंशेंच घाला आमी थोडेंच तेल घालता चड घालना ह्या आईक लागून चड ऑयली बीन ताका दिना आमी आनी आमीय ऑयली खायना चड येस घे घे गरम 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 खा ऐकता रित्वीक न्ही मेथीची भाजी अजिबात खायना सो आपण हें खाता पालो यो बस सॉस जाय सॉस घालून घे हां बस गरम आहा तें आं चल चल सो आमी आतां बसला खावपाक हांव न्ही अहेंच खाता म्हाका तितून कितें सॉस बीन कांय नाका आईक घेतला बरें जाता शेजवान सो हांव शेजवान घालून खाता काड गे टेस्टी येता आईचे बोटां पळय अशी खंय बरें तिखट बिकट आनी शेजवान हितून घालून खाता खावन सांगता तुमकां खूब तेंपांनी केलां आमगेर म्हाका यादूच नासलें हेजे रेसिपीचे सो करया म्हटलें आयकता शेजवान सॉस लावून खाला आनी बरें लागता थोडें दवरला बॅटर फ्रिजीन मिक्सचर फाल्यां आमी ब्रेकफास्टाक बी करतले खूब जाता अशें रातचें करून खावपाचें एक दोन बीन पोट पॅक न्ही पोटान बरी ती भाजी अजिबात खायना फुडें वाडलो तो खायना आतां पळय एक तेणें थालीपीठ खालें गेलें न्ही भाजी पोटान म्हाका असलें खूब लायक पाले भाजीचें कितें केलें न्ही म्हाका खूब लायक आनी सामकें हेल्दी सो खावंक येता मागीर मेळटा तुमकां सो आतां विडियो एंड घेवपा येयला आनी आयची रेसिपी बीन ट्राय करात खूब बरें लागता ओके जस्ट थोडेशें करून पळयात स्टार्टींग की तुमकां आवडटलें केन्ना तें पळोवंक जाय न्ही सो 1 कप घालून तुमी करात ओके आनी करून म्हाका मागीर कमेंट करात कशें तुमकां आवडलें केन्ना तें ओके सो आयज हांव जस्ट थोडेशें नांव रीड करता खूब दिसांनी नांव रीड करूंक ना सो नांव आसा जमुना मागीर अनगा बांदेकर क्लेरी मेस्केटा आयरीन रॉड्रिगीस जयेश नाईक इरफान सय्यद आनी ओफिलिया डायस तो हें नांव आसा आनी रितुका कितें केलां हांगासर तुमकां दाखयता तो दोळ छान लागला दाखय दाखय म्हणून
ना हांव व्हिडिओ एंड करता स्टॉप तू कर रे उरलेले फाल्यां दाखय कितें केलें तेणें बसून ते कोणें दिल्लेले ताका बॉक्स ते बड्डेक न्हू रे दाखय बॉक्स दाखय रे सायन्स एक्सपेरिमेंट ते ना स्टॅम्प बॉक्स ते स्टॅम्प बॉक्स कितें केलें तेणें हें पळयात बसून कितें केलां आयज आनी ते कितें जावंक ना ते दाखय फाल्यां कितें ते म्हाका कितें खबर तुवें केला तूं सांग मरे कलर केला कलर केला फाटी हे आसा कितें आसा आं ओके आणि हेजें नाव त्रलालेलो त्रलाला कितें त्रलालेलो त्रलाला त्रालालेलो त्रालाला ना ए अंकल ना चार तो हेजी तकली चार होते आं तुझे हात पळय पयले हात ते धुत चल कितें आई बरपट कितें गे आई तारलेलो तारला त्रलालेलो त्रलाला ओके चला इथं 11 हांगा तर ओके चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर युअर रे आता बाय I love you friends. Please comment, subscribe my channel and go Facebook. चला बाय